तुमचे ऑब्वियसली पंचायतींतल्यान राजकारणाचो प्रवास सुरू जालो आयज तुमी ZPS आनी ऑब्वियसली आमी फुडें असेंब्ली इलेक्शन्सा कडेन वता तुमकांय दिसता आसतलें की ऑब्वियसली यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉंग कंटेंडर्स टू कॉन्टेस्ट फॉर द इलेक्शन वन सध्या एक्झिस्टींग कुंभारजुवा मतदारसंघात हांगासर तुमचो ऑलरेडी आमदार आसा तुमच्याच पक्षाचो आसा आनी जो इलेक्शन जावच्या पयलीं जॉयन जाल्लो तुमकां वन सेकंडली कांयशे अपक्ष ऑब्वियसली बाकीचे पार्टींतले आसतले तुमच्याय पार्टीन कांयशे अशे ग्रूप जाल्यार वयर सरतात प्रत्येकाक एम्बिशन्स आसा की आमी जावचे ह्या सगळ्या एंटायर पॉलिटिकल सिट्युएशना कडेन टुवर्ड्स रनिंग टुवर्ड्स असेंब्ली इलेक्शन तुमी कितके स्ट्रॉंग कंटेंडर्स तुमी पळयता काय तुमी यू वॉन्ट टू वेट अँड वॉच फाटली 8 वर्सां ह्या मतदारसंघान हांव काम करता आनी फाटल्या असेंब्ली इलेक्शनाक मातशें वयर सकयल जालें आनी म्हजी टिकेट डिनाय जाली पण लास्ट इलेक्शन ऑल्सो आय वॉज वन ऑफ द कंटेंडर्स फाटल्या 8 वर्सांचें काम पळोवन पार्टी कडेन एकूच रिक्वेस्ट करपाक सोदता की ताणें म्हाजें नांव कन्सिडर करचें आतां पार्टीचो टिकेट फायनलायजेशनाचो प्रोसेस वेगळो आसता तो प्रोसिजर पार्टी करता पण क्लेम घालप हें आमचें काम आसता आनी इट इज डेमोक्रेसी आज कोणूय आसूं सगळ्यांक कॅम्पेन आनी कॅनवास करपाचो रायट आसा इलेक्शन लडपाचो रायट आसा सो तो रायट सगळ्यांक आसा तो आमी कोणा कडल्यान काडून घेवपाक शकना सो पण म्हाका अशें दिसता की जिखपा खातीर कितें जाय आसत तर ते लोकां कडेन एप्रोच आनी लोकांच्या मनान तुमच्या बद्दल विश्वास आनी हो कसो जाता तर तुमची कामां पळोवन तुमचो तेंच्या कडेन एप्रोच पळोवन म्हाका दिसता हो जाता आनी त्या हातूंतल्यान फाटल्या 8 वर्सांत जें हांवें काम केलां म्हाका म्हज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचेर ह्या मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांचेर विश्वास आसा आनी तांचोय म्हाजेर आसतलो हातूंत म्हाका दुबाव ना आनी तें हें पळोवन म्हाका दिसता पार्टीन म्हजें नांव कन्सिडर करचें अशें म्हाका दिसता So coming election तुमी you will be one of the strong contenders जी तुम्ही obviously you will put your best foot then obviously it is up to the party it is up to the party see आमी पार्टीच्या वयर न्ही पार्टी इज सुप्रीम आनी इन आवर पार्टी इट इज नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट आनी सेल्फ लास्ट सो at the last what we can do is we can request the party to consider us so that we will do